दिवचले भिरांकूळ अपघात जालो। बिलाल साब आनी ताचो इश्ट स्कूटरी वयल्यान बोड्डेच्यान दिवचलचे दिकेन वतालो। बोड्डेच्या श्री महामाया देवळा कडेन पावतकीच थंय चलत वचपी रामचंद्र तेली हाका स्कूटरीची नेटान धडक बसली। स्कूटरीची धडक बशिल्ल्यान पादचारी आनी स्कूटर चलोवपी मेळून 3 जाण जखमी जाले। जखमींक उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रात व्हेले। पुलिसांनी अपघात थळार वचून पंचनामो केलो। स्कूटर चालक सोऱ्याचे नशेत आशिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिली। हांव सांगता पळय, हांव डायरेक्ट येला थंयसून 40 स्पीड असले माझी। तो बाबा एकदाच क्रॉस केला, तेका चुपावपाक गेला, माझे हे पळय स्टिअरिंग हा तेका लागले हातीन, तो थंय पडला, तेका चुपावपाक गेला, हांव हांगा पडले। तू चलयतालो? हांव चलयतालो। तेका कितें जालो? तो कोणा इंजर्ड जालो? तो तुमचो धक्को मारलो तो? ना, तेका काय चड लागून ना, तेका फक्त टच जाले, तो थंयच पडला रोडार। तुम्ही खंय वयताले? हांव हांगाच रावता, हाऊसिंग बोर्डानूच रावता, शिवनेरी कॉलनी हांगाच रावता हांव। आता आज बुधवार न्हू, भाजी घेवन घरा कडेन घेवन एका म्हाजो फ्रेंड तो, तेका सोडपाक हांव वयतलो असला मुस्लिम माडार। ते आता एक्सिडेंट जालो, माझी गाडी हा थंय बस स्टँडा कडेन। नाव कितें रे? माझे बिलाल साहब। बिलाल साहब। झारखंड आहे तू? ना, कर्नाटक।